कोणाक मरूंक खुशी आसा हें सत तत्वशास्त्रा प्रमाणे सत जावन आसा, दैवशास्त्रा प्रमाणे सत जावन आसा, पयस पुस्तका प्रमाणे सत जावन आसा. तर आमकां मोर केदाळा जेजूक मरण आसलें गी कितलेंय तूं काम कर, कितलेंय वखदां कर, एक न्हय जाल्यार एक दीस ते कूड मरा जैस कूड. क्रिस्तय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देवान आमकां रचला मरणा खातीर न्हय, जिणये खातीर. न्हयच ह्या संवसारांत बघा सदांकाल हें आमच्याच बोगरेंत आमकां कळटा. कित्याक कोणाक मरूंक खुशी आसा, कोणी एकलो देदेस्पर जावन जीवगत करता जावं पुरो, हर एकलो मनीस जिवंक वद्दाडटा. आनी सैतानाचे एजंट्स आसात पळय, त्या मनशाचो जीव काडटात. जावं भारतांत जावं सगळ्या संवसारांत कितल्या लोकांक जीवशी मारतात. 100 गी, 1000 गी, मिलियनी गी. हर एका मनशाक जिवोवचे हक्क आसा, आशा आसा, कायदो आसा म्हणलें ते चिंतिनात. तांच्या बायले भुरग्यांक ते मारिनात, दुबळ्यांक दुसऱ्या मारतात. हे आमी रूप आज पळोवचे निर्भाग आमकां मेळ्ळा. ते एका बाटतीन असल्या संदर्भार आयच्या वांजेलांत जेजू क्रिस्त सांगता, जो कोण म्हजें उतर पाळटा तो केदींच मरचो ना म्हणून. ही उतरां नाजूक जावन आसात. तुमी चीत दिवन आयकल्यार मात्र तुमकां समजता, आमकां समजता. चीत दिवन आयकल्यार मात्र, कित्याक हांव काणयो सांगना, ओपारी सांगना, कुशलाय सांगना, देवाचें उतर मात्र उलयता हांव. जो कोण म्हजें उतर पाळटा तो ससनाक जियेता म्हणून. तर जिणेक आड जावचें कितें? मरण केदाळा येता. आमच्या सदांच्या बोगण्या प्रमाणे ऊस वचनातल्या वेळार, काळजाची उडी नातल्या वेळार, कुडीची ऊब नातलेल्या वेळार कूड घट जावन येताना मोरला म्हणटात. पूण हें पावना. थोड्यांचे कुडीचे सांदे काम करिनात पूण जीव आसता. थोड्यांचे मोत काम करिना, कुडीचे सांदे काम करतात, मोत जीव आसता. तर केदना पळय कूड कुसोवन येता तेदना तो मेला म्हणून स्पश्ट जाता. त्याच खातीर थोडे गांवांनी मरून 3 दिसां शिवाय ताका निखेपोवंक सोडिनात. हें दुसऱ्यान समजून घेया. आमकां आसा जिवीत कुडीचें, आमकां आसा जिवीत आत्म्याचें, आमकां आसा जिवीत स्पिरिताचें. आमी समजून घेवचें जिवीत कुडीचें मात्र. आत्म्याच्या जिविताक आमी सर परवा करिना. स्पिरिताचें जिवीत आमकां समजोवंकूच समजना. आमी कुडीन मेल्ल्या वेळार, स्वास चडसो रावलेल्या वेळार बोब मारता, रडटा. हें सदांच पळयता. पूण हें तात्कालीक मोरान जावन आसा. आनी त्या मोरान गरजेचें. एक जर फातर हांवें वयर उडयलो जाल्यार तो सकयल येजयस, ताच्या केंद्राक येजय. पावर ऑफ ग्रॅविटेशन म्हणटा आमी. वॉट एवर इज कंपोज मस्ट बी डिकम्पोज. आमची कूड मातयेंत आयल्या, माती जावन आसा ताचें केंद्र कुडीचें मातयेकच वचा जाय. एक तर जरीतान वेता, उदक येता तर जाल्यार परतोणी तें वेचें थंयच. हय, हें नैसर्गीक तत्व म्हूण येत. आमची कूड मातयेंत आयल्या, मातयेक ती वेता. कितलेंय तूं काम कर, कितलेंय वखदां कर, एक न्हय जाल्यार एक दीस ते कूड मरा जैस कूड मेली म्हणटना असो अर्थ कितें म्हळ्यार कुडी आनी आत्म्यातय वेगळासार जालो म्हणून. कित्याक कुडीक जीव दिवचो आत्म्यान. तर आत्म्याक सांबाळूंक कुडी वरवीं जायना. जावं पिडेन, जावं प्रायेन, जावं एक्सिडेंट जावन त्या आत्म्याक कुडी वरवीं सांबाळूंक जायना. तेन्ना कूड आत्म्यांतावन वेगळासार जाता. ताका आमी मरण म्हणटा सादारण जावन.
पूण तें तात्कालीक मरण सदां बाळचें मरण न्हय. देवान आमकां रस्ता ताच्या सारकें आनी सुरपायाचें आमी सदां जियेतले हांव आमी जियेतले हांव तूं आनी तुमी आनी हांव जियेतले हांव जियोंक देवान रस्ता. तर मरण म्हळ्यार कितें? सस्ताचें मरण आत्म्याचें मरण मात्र मरण. वय देवान आमकां रस्ता ताच्या सारकें सुरपायाचो. आमची सावळी आमकां सोडून दुसऱ्या फाटल्यान वचना. म्हजी सावळी म्हज्या फाटल्यान शिवाय दुसऱ्या फाटल्यान वता वचना. देवान म्हाका रस्ता देवाची सावळी जावन देवाचें रूप जावन ताच्या फाटल्यानच वचूंक जाय. हें एक तत्व भाव भयणीनो राजभाव प्रमाणे समजून घेया आमी. जर तर देवाचे कुशोर माने जियेता ताच्या फाटल्यानच वेता. केन्ना देव आसा गी तेन्ना म्हणसर आमी आसतले हांव. केन्ना केदोळ पर्यंत देव आसा गी तेदोळ पर्यंत तूं आनी आमी आसतले हांव. हें सत तत्वशास्त्रा प्रमाणे सत जावन आसा. दैवशास्त्रा प्रमाणे सत जावन आसा. पवित्र पुस्तका प्रमाणे सत जावन आसा. तर आमकां मरण केदळा केन्ना आमी सासणीक मरण आमकां म्हणजे केन्नाक आमी देवाक सोडून कुशीन गुंताव गी तेन्ना आमकां मरण आयलें म्हणून. एका मनशाची चावळी त्या मनशाक सांडून खंय गेली जाल्यार तें वचूंक जायना. त्या सावळेक अर्थ ना. तें पयले सुवातेर आमी समजून घेवचें. आमकां जर तर वाचूंक जाय मरण आमकां साकोवंक नाका जाल्यार आमचें मेल पंक्त जावन आसा आमचें प्रोटोटायप जावन आसा देवाच्या कुशे प्रमाणे आमी जिवंक जाय. दुसरी वाट ना. दुसरी वाट ना असो अर्थय ना दुसऱ्या वाटेन. आतां आमी मांजेलाक या. तुमी उतार म्हजें उतार पाळटात जाल्यार तुमी मरण सांगचे नात म्हणटा जेजू क्रिस्त. हय कित्याक? कित्याक आत्म्याची जीव येवचो क्रिस्ताच्या उतरा वरवीं. तें उतर केन्ना पाळटा आत्म्याचो जीव वचना. मरणी ना आत्म्याक. आत्म सदां काल बाळटा. कसो बाळटा गे म्हळ्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेल्यार देवाच्या उतराचेच भाग ताका मेळटा. ताचेच भाग आमकां फावो जाता. देवाच्या उतरा आड गेल्या तर जाल्यार देवाच्या उतराचे भाग आमकां मेळना. हें तत्वशास्त्र. हें सत. ह्यो काणयो न्हय. आनी तो म्हणटा फारिझेव म्हणटात तुका 50 वर्सां जावं नात तूं कोण म्हूण चिंताय? आमचो अब्राहम मेलो. प्रवादी मेले. तूं म्हणटाय तुजें उतार पाळ्ळें तूं मरना म्हणटाय. तूं कोण म्हूण चिंताय? कितें पदवी आसा तुका? पळय हांगा आसा तर्क. ते चिंतात कुडीच्या मरणा विशांत. जेजू उलयता सदां काळ आत्म्याच्या मरणा विशांत. कुडीन ते मरतात आपुणूय मरता म्हणून जेजू जाणा आसलो. ताचे विशयी तो उलयना. कित्याक तें मरण तात्कालीक जावन आसा. आमी सकळी मरता आज न्हय जाल्यार फाल्यां मरता. हें व्हडलें न्हय. पूण सस्ताचें मरण मात्र भोव कठीण आयचें. तें मरण आमकां फावो जायना. देवाचें उतर आमी पाळटा जाल्यार आमी सस्तां मरूंक जायना. देवाचें उतर सदां मेळटा. आमच्या हिंदू तत्वा प्रमाणे तशेंच शब्द म्हणलें तें सदांच उरता. वय पूण आतां परतून दुसऱ्या वांट्यान सांगता हांव. जेजूक मरण आसलें गी पयल्या सुवातेर आमी सांजो वांजेल उक्तो केलो तर जाल्यार पयल्या अध्यायान वाचता आमी वेळा काळा आदी सोबदू आसलो. सोबदू देवातय आसलो. सोबदू देव जावन आसलो. ह्या शब्दा वरवीं सर वस्तू केल्यात म्हणून जेजू मोरये थंय जल्मोच्या आदी सोबदू जावन आसलो. देव जावन आसलो आनी सदांच तो आसलो. वय तर फारिझेवांनी जेजू पळोवचें मोरयेक जल्माल्या उपरांत. पूण जेजूचें जिवीत सदां काल जल्माच्या आदींच बापाच्या उस्क्यार तावनून तो जीव जावन आसलो. अब्राहमान
अब्राहम मोन पावलो आमचे येई प्रवादी मोन पावलो तूं तुका पडना सोर्स जावना तूं मोरान पावना म्हणटाय की पळया तांचे तर्क पळया ते उलयतात कुडीच्या मरणा विशयान जेजू उलयता आत्म्याच्या सदांकालाच्या जिनिया विशयान जेजून उलयचें सच जावन आसा कित्याक तो सोबदू जावन आसलो सोबदू जावन आसा आमच्या जिविताची जर हर एक वस्त शब्दांत आयल्या शब्दाक कोण पाळून रावता की तो भागी जावन आसा आनी ते फारिजेव शब्द पयले सुवाते तांकां समजूंक ना दुसऱ्या सुवातेर जेजूचें उतर ते आयकूंक तयार नासले आनी थोडे तांच्या पैकी साधू सेव आसले साधू सेवांक आत्मा आनी आत्म्याचें जिवीत म्हळ्यार कितें म्हूण कळनासलें आनी मेल्या उपरांत जीव आसा म्हणून ते पातये नासले तसल्यांक ही काणीच समजना फारिजेव उलटें उलयतात आनी ते चिंतात जेजू आपणाचीच बाडाय उलयता म्हणून देखून जेजू सांगता हांव जर तर म्हाका महिमा आशेता ही महिमा हांव जावन म्हाका आशेना सरेस पो देव तुमचो बापोय अब्राहम म्हाका महिमा दिता अब्राहमाच्या आदी हांव आसलो कसली उतरां अब्राहम तुमचो बापोय आसच्या आदी हांव आसलो तुमी जर तर अब्राहमाची खरी पिळगी आसात तुमी सदांकाल आसतल्यात हाची उतरां जाप हांव विवर्सून सांगता तर अब्राहमा आदी जेजू आसलो गी सोबदू जावन आसलो वेळा काळा आदी आसलो सस्त्याच्या जिणेंत आसलो तूं आसतलोय गी जर तर ह्या शब्दाक तूं लब दवरून रावताय तूंय आसतलोय हांवूय आसतलो जर तर लबोन रावनाय मन जाती बऱ्यो मरून येतालो इतलेंच तसो अर्थ कितें तर आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडची न्ही जाल्यार रेवेर बांदल्या घरा बरी जाता वळो येता पडून वता देवाच्या उतराचेर आमी मांडून हाडची अब्राहमान जेजू क्रिस्ताची जिणी पळयली म्हणजे शब्दाची जिणी पळयली जुदेवांनी मोरयेच्या पुताची जिणी पळयली मोरयेचो पूत आनी सस्तीक शब्द एक जावन आसा तांकां शब्दाची वळख नातुरली आमकां शब्दाची वळख आसा मोरयेच्या पुता जेजूची वळख आसा कशें कूड सदां मरता गे तशें आमची कूड मरताली शब्द सदां बाळटा गे जो कोण शब्दाक लबदोन जियेता तोय बाळटलो अंदू मेळचेली सांग कितें गी म्हळ्यार आमची जिणी आमच्या विश्वाच्या ओडणे प्रमाणे मांडून हाडची न्हय आमच्या राजां प्रमाणे मांडून हाडची न्हय पूण देवाच्या शब्दा प्रमाणे मांडून हाडची वेळा काळा आदी आसलो शब्द त्या शब्दाचेर कोण आपणाची जिणी मांडून हाडटा गी तो सदांच उरता सदांच बाळटा आनी तो जावंक पावता अब्राहमाची पिळगी हें समजून घेया भाव भयणीनो तूं देव चिंतात अब्राहमाची पिळगी ते म्हणून हांव आतां सांगता अब्राहमाची पिळगी आमी कित्याक समजून घेया भाव भयणीनो अब्राहमाक भावार्थांचो बापोय केल्लो केदाळा पवित्र पुस्तकावर म्हळ्यार केन्ना अब्राहमान देवाचें उतर आयकलें आयकून आपणाच्या पुताक समेत सॅक्रिफायस करून फाटीं सरोना तेन्ना तो भावार्थांचो बापोय जालो आनी जो कोण अब्राहमाक जावं आनी ताच्या पुताक आनी पुतांक जेजू क्रिस्ताक जावं पाती येनात तर तांच्या अब्राहमाच्या भावार्थान वांटेली जायनात अब्राहमाचे रग तांच्या मासान आसा म्हूण पुरो पूण अब्राहमाचो स्पिरीट तांच्या जिणेंत ना स्पिरिटाची जिणी अब्राहमाचो स्पिरीट तांच्या सुवासांत तांच्या आत्म्यांत ना अशें आसतना तांकां सस्ताचें जिवीत मेळोवंक कश्ट तर आमी नेस देवाच्या जेजू क्रिस्ताच्या भाव भयण जेजू क्रिस्ताक मोरयेच्या कुसवंतावन जल्माल्या जेजू क्रिस्ता वळखात हांव तो शब्द जावन आसतनाय आमी वळखताले हांव आनीक
अब्राहामान पातयेलो जेजू क्रिस्ता ताका आमी वळखता अशें जर तर आमची जिणी कशें अब्राहामान जेजू क्रिस्ताचे भावार्थ दवरून ताची जिणी मांडून हाडली आनी तो सदां जियेता गे तशेंच जावन आमची जिणी नेस विश्वाच्या ओडणे प्रमाणे नेस मोतीच्या राजा प्रमाणे आमच्या भावार्था प्रमाणे म्हणजे शब्दाचेर पातयेवन शब्दाचेर आमची जिणी मांडून हाडून तो जाल्यार कोण मांडून हाडटा तो मोरान सागचो ना देवाचें प्लॅन थंय राज्य जारू जाता तुमचें आनी म्हजें थंय तर कितें गरजेचें संप्या उतरांनी आमी जेजू क्रिस्ताक पातयेवचें देवाचो शब्द म्हज्या जिणेची बुन्याद करची देवाचो शब्द म्हज्या मोतीची गिन्यान करची देवाचो शब्द आमचे जिणेची साल करची तेन्ना कसो देवाचो शब्द जेजू क्रिस्त जियेता गे तशें आमी जिवोवंक शकतले हांव कसो अब्राहाम प्रवादी जियेतात गे नव्या सल्ल्याची अब्राहामाची भुरगीं आमी जातले हांव प्रवादी जातले हांव सदां काळ जियेतले हांव भाव भयणीनो आमचे कडेन सुम्यान सल्लो केला अब्राहामा कडेन सल्लो केलो पयले वासाप आनी सांगलें तूं जर तर म्हजे कायदे पाळटाय तूं आनी तुजी पिळगी पाळटाय तूं आनी तुजी संतत सदां काल उरतली तर आतां समजून घेया पयलें हांवें कितें सांगिल्लें आतां कितें सांगता गे म्हणून तर आमची ओडवी गाय देवाचो शब्द जेजू क्रिस्त ताचेर आमी पातयतो कितलेय कश्ट येवं दी कितेंय जावं दी ताका एक आमी सोडिना ताचेर आसा आमचें दृढ मोण ताका पातयेता हांव आनी सदां बाळटलें हांव आमेन